नमस्कार. भांगरभूंयचे खाशेली खबर कार्यावळीत तुमका अनुजा खांडेपारकाराचो येवकार. पावस सुरू जातकच आमी सदचे परस उणे उदक पिवंक लागतात. हवेतली ओलसाण वाडटा तेन्ना पिवपाच्या उदकाचे प्रमाण आपोआप उणें जाता. मागीर थकपाक जाता. डिहायड्रेशनाक लागून तकली दुखप आनी घुंवळ येवप अश्यो जायत्यो समस्या निर्माण जातात. कुडीक प्रथिना आणि जीवनसत्वां वांगडा उदकाची गरज असता. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय विज्ञान अभियांत्रिकी आणि वखद संस्थेच्या म्हणण्याप्रमाण प्रौढ बायलांनी दिसाक 11 पेले उदक पिवचे, जाल्यार दादल्यांनी दर दिसा 15 पेले उदक पिवपाची गरज असा. उदक उणें पियेल्यार तोंड सुकपाक लागता. ताचो परिणाम कातीचेरूय जाता. कुडीत उदक उणें जाल्ल्याचे हे मुखेल लक्षण असे जाणकार म्हणतात. आमी उदक उणें पियेल्यार मुताचो रंग हळडुळो जावपाची समस्या जायत्या जाणांक जाता. दोतोरांच्या म्हणण्याप्रमाण हळडुव्या रंगाचे मुतपाक जावप म्हळ्यार कुडीक उदकाची चड गरज असता. उदक उणें पियेल्यार तकली दुखपा वांगडाच डिहायड्रेशनाक लागून घुंवळ येवंक शकता. उदकाच्या उणावाक लागून मेंदवाक रक्ताची पुरवण बरी जायना. ताका लागून घुंवळ येता. कुडीत फावो त्या प्रमाणात उदक नासल्यार थकपाक जाता. मातशें चल्ल्यार लेगीत सामकें पुरो जाता. कुडीत फावो तितले उदक नासल्यार ताचो कातीचेर परिणाम जाताच, पूण पयलीं तो दोळ्या सकयल दिसपाक लागता. फावो त्या प्रमाणाक उदक पियेल्यार दोळ्या सकयल डार्क सर्कल येवप उणें जाता. चड वेळ सुद्धा मोबाईल फोन पळोवचो न्हय.